ओके सर, 2 दीस जाले सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ व्हायरल जाता की जी मायनींग लीज आहा ती जे लयराई देवूळ बी आहा ती सगळी मायनींग लिजान येता. कितें एक्चुली येता भितर मायनींग लिजान हे? अशें आसा की ते कितें व्हिडिओन लोकांक सांगलां की ते अर्धसत्य आसा. अर्धसत्य म्हणून सांगलां, हाफ ट्रूथ म्हणून सांगतात. फर्स्ट क्वेश्चन हें आसा की ते लहराई देवळ देवीचे ते गोंयचें शक्तीपीठ आसा ते देवस्थान लिजाचे भितर आसा वय आसा. ते आज नाही आसा. ते लीज केन्नातून स्टार्ट जाला, 50 वर्सां पयलींतून केन्नातून ते स्टार्ट जाला. तेतून ते लिजा भितर आसा. आयच्या दिसान गव्हर्मेंटान काडून ते लिजा भितर घालूना. तुमकां अशें सांगूं सोदता हांव की आमी ते कितें ऑप्शन केलां ते एक्झिस्टींग लीज बाउंड्री कितें आसा, केन्नातून तें लीज चल्लां, ताका मायनींग प्लॅन एप्रूव्ड आसा, ताका DGPS प्लॅन एप्रूव्ड आशिल्ले, ताका EC आशिल्ले. तीच लीज बाउंड्री घेवन आमी एज इज वेर इज बेसीस आमी तें ऑप्शन केलां. हें एक सत्य आसा. ते आनी एक विशय अशें आसा की ताजें इंटरप्रिटेशन कोण कितें करतात ते चुकीचें आसा. अशें म्हणून सांगल्यार ते लिजा भितर आसा म्हणून सांगून ते देवळाक कितें तरी जाता. देवळ आसा थंय कितें मायनींग जातलें. आमी ऑप्शन करतना हाजी काळजी घेवची प्रयत्न केल्ले आसा की खंय खंय देवळ म्हणून एक खंयचें रिलिजियस स्ट्रक्चर आसूं दी ऑर एक दुसरें स्ट्रक्चर आसूं दी, ते स्ट्रक्चराचे मिनरल रिसोर्सीस कितें आसा ते रिसोर्सीस एस्टिमेटेड रिसोर्स म्हणून आमी कितें ऑप्शन करतात ते ऑप्शनातून भायर घालपाचे आमी प्रयत्न केल्ले आसा. तशें म्हणून सांगल्यार ते मिनरल रिसोर्स ते स्ट्रक्चराच्या सकल आसात. ते स्ट्रक्चराच्या सकल अशे मिनरल रिसोर्स ऑप्शनाचे एस्टिमेटेड रिसोर्साचे ना. ताजे अर्थ हे आसा की ते एज इज वेर इज बेसिसार ऑप्शन केल्ले आसा. बट हे न्हय की फाल्यां ते स्ट्रक्चरच मोडून ते मायनींग करतले. सो हेज्या पयलीं जे देवूळ आसले तशेंच देवूळ तशेंच उरतले? हाजे पयलीं कशें देवळ आशिल्लें तशेंच उरतालें देवळ. ओके. हाका कितें करूं शकता? लोकांक अशें दिसता की हे लोकांक कितें करूं शकता? हे एकच देवळ न्हय, दुसरे लिजांत बी थोडे घरां आसा, थोड्या प्लेसान गांवांची घरां आसा. अशें आसा म्हणटना आमी एज इज वेर इज बेजिसार केला. आतां एक केस आमचे फुडें आयिल्लो आसा ऑलरेडी. एक झांटेचे केस आसा, तांची कितें फॅक्टरी आसा थंय, तांणी हायकोर्टाक बी गेल्ली. हायकोर्टान एक आतां डिसिशन दिलें की गव्हर्मेंटान तांकां एक हियरींग दिवन ताजेर एक योग्य निर्णय घेवचे कितें करचें म्हणून. लीज होल्डर कोणाक आसतालो विनींग भितर तांकां आनी मेळून एक योग्य निर्णय घेवचे. तशेंच असले कितें केसीस आसा ते विलेज पंचायत ते डायरेक्टरेटाक ते तांचे रिजोल्यूशन पास करून सांगतले की ना हे घरा हे स्ट्रक्चर अशें आसा ते लिजाचे भायर काडचें म्हणून सांगून. तशें कितें तरी मागणी येतली वा रिक्वेस्ट येतले, रिजोल्यूशन आमच्या डिपार्टमेंटाक ते पंचायतीन येतले. तशें आसल्यार डिपार्टमेंट प्रयत्न करतले की ते विनींग बिडर आसा तांकां घेवन बसून आनी ते कोणे रिक्वेस्ट केला तांकां घेवन बसून आनी गव्हर्मेंटाचे अप्रुवल घेवन ते लिजाचे भायर काडपाची ते कितें पॉसिबिलिटी आसा ते आमी वर्कआवट करतले. कितें इतलेंच आसा की ते रिसोर्सीस ऑप्शनान घालूं ना. तो लोकांक एकूच प्रश्न की आमची घरां वयतली जे लिजान घरा वयतले वचचे ना. देवूळ घरां तळे आहा ते चान्सच ना. ओके. चान्सच ना. आज न्ही पयलींच बी आशिल्ले तशेंच, आतां बी तशेंच उरतले. आतां प्रश्न हेच आसा की ते लिजाचे भायर काडपाक जाय, तशें कितें मागणी आसा ते विचार करूं शकता. सो सगळ्या पंचांनी रेजोल्यूशन घेवचें पडटलें की आमची हय ते. आनी कितें आसा कोणूच दुसरे अशें थोडे प्लेसां अशें आसा की लोकांक काही प्रॉब्लेम ना आनी दुसरोच कोण येवन अशें बोवाळ बेश्टे क्रिएट सिच्युएशन क्रिएट करता. ते पंचायतीन रिजोल्यूशन पास करचें आनी डिपार्टमेंटाक धाडचें. मागीर आमी ते एग्जामीन करून ताजे गव्हर्मेंटाक एप्रुवल कितें घेवन उलोवन मागीर ते कितें ताजेर एक निकाल काडपाक शकता, कशें करूं शकता ते आमी विचार करतले, ते प्रयत्न.